अनंत गजाली अग्नीच्या सांगतान कर्तुबी गोंयकार ल्हान जाले म्हान। नमस्कार, प्रुडंट मिडियाच्या ल्हान जाले म्हान ह्या माळेंतल्या आयच्या भागात तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो नमस्कार आणि येवकार। गोंयचें नांव व्हड करून ल्हान जालें म्हान अशा कांय मानेस्तां कडेन ही ह्या माळे भितर भासाभास ज्यांनी आपल्या कर्तृत्वान फुडल्या पिळगे खातीर एक आदर्श घालून दिला। अनंत गजाली अग्नीच्या सांगतान कर्तुबी गोंयकार ल्हान जाले म्हान। आयज आमचे मदीं एक अशें व्यक्तिमत्व आसा ज्यांनी खेरीतपणान गोंयच्या आनी गोंया भायर भारताच्या ओमणान समाजीक क्षेत्रां भितर, शिक्षणीक क्षेत्रां भितर आनी संस्कृतीक क्षेत्रां भितर खूब मोठें योगदान दिल्लें आसा। आनी हें योगदान दितना ज्या संघर्शांतल्यान तांणी आपली जीण घडयल्या, कर्तुबी एक जीण घडयल्या, त्या जिणेची वळख आयच्या ह्या भागांतल्यान जावची अशें आमकां दिसता। आमचे मदीं आसात गोंय राज्याचो गोंय सरकाराचो राज्य शिक्षक पुरस्कार फावो जाल्ले, केंद्र शासनाचो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार फावो जाल्ले, गोंय सरकाराचो सांस्कृतीक पुरस्कार फावो जाल्ले, गोंय सरकाराचो सोशल वर्कर पुरस्कार फावो जाल्ले, अशे कितलेशाच पुरस्कारांनी सन्मानीत आनी गोंयच्या आनी भारतांतल्या वेगळ्या वेगळ्या संघटनांनी ज्यांचो भोवमान केला तांच्या सांस्कृतीक योगदाना खातीर, शिक्षणीक योगदाना खातीर अशे तरेचें व्यक्तिमत्व आयज आमचे मदीं आसा आनी ते म्हळ्यार श्री महेंद्र फळदेसाय। महेंद्र भाऊ, आमच्या ह्या माळे भितर ल्हान जाले म्हान ह्या आयच्या भागां भितर तुमकां माय मोगाचो नमस्कार आनी येवकार। नमस्कार। तुम्ही हालींच पिरायेची 70 उपल्या, तुमकां त्या खातीर आदींच परबी। आयज महेंद्र फळदेसाय हें नांव सबंद गोंयभर परिचीत आसा, पूण हें नांव घडपा खातीर फाटलीं कितलींशींच वर्सां आनी खेरीतपणान भुरगेपणांत तुमी जो संघर्श केला तो खऱ्यांनीच आयच्या पिळगेन ताची देख घेवपा सारको। आनी म्हणून आयज तुमचे कडेन भासाभास करता आसतना आमकां आवडटलें तुमच्या भुरगेपणांतलो संघर्ष कसो आशिल्लो तें आयकुपाक। म्हजो जन्म जून म्हयन्यांतलो 19 जून 1953 म्हजो जन्म। एका सारस्वत अशे गरीब अशा कुटुंबाक जन्म जालो। भटवाडा, ज्या वाड्यार वचपाक फक्त पांयवाट, 5 आकाडे, 2-3 साकव उपतरीच आमचें घर, आनी जें मातयेची वण्टी, कोलवाची छप्पर अशे प्रकारचें घर। आनी म्हज्या जन्मा वेळावेली म्हाका आईन सांगिल्ली ती खबर अशी की आमचें घर गळटालें, जमीन ओली आशिल्ली, आनीक जल्म जातरीत म्हाका म्हणजे बाळकाक आनीक आवयक फळ्यांचेर न्हिदयल्लें। आनीक ताजे नंतर आमचें बालपण त्याच प्रमाणे फुडें गेलें। म्हणजे कितें की आमची घरांतली परिस्थिती म्हणजे अशी शेत, बाग आनीक दुदाचो धंदो आमचो। बापूय आमचो रामचंद्र फळदेसाय तो खूब एक्टिविटी करपी। त्या काळाक भजनी मंडळ, नाटकां, पोस्ट गांवां जावचें म्हणून भारत स्वतंत्र जाल्लो म्हळ्यार माजाळीच्या शिमेवेल्यान, पोळ्यांतल्या शिमेवेल्यान पोस्टाची हें टपाल घेवन तो चलत चलत गांवां येतालो, गांव पोस्ट जावचें म्हणून। ह्यो सगळ्यो एक्टिविटी करता आसतना पुर्तुगीज काळ आशिल्ल्यान ताजेर नजर आसताली आनी ताका पुर्तुगीजांनी एका प्रकरणाक धरून तुरुंगाक घालो। आनी त्या वेळार आमची परिस्थिती खूब कठीण जाली। आमची 7 जाण भावणां आमी आनी आई, अशी परिस्थितीक आमकां खूब त्रासान जिवन जगचें पडलें। बालपण आमचें दुदाचो धंदो आनी त्या बागाचेर आमचें उदरभरण जातालें। आनी तो आग्वाद तुरुंगां आशिल्ल्यान आमकां खूब त्रास सोंसचे पडले त्या काळाक। भुरगेपणांत कोण जावचें अशें दिसतालें फुडें? कितें जालें की आमची म्हजी म्हणजे घरांतली सगळीं कामां आनीक हें करून फाविल्ल्या वेळार शिक्षण करपाचें, शाळेक वचपाचें, सगळीं कामां सोंपोवन। आनीक त्या वेळार खुबश्या वेळार अशें हें जातालें की आमी हांगा आग्वाद बी वता आसतना कारेरीन वताले आनीक त्या वेळार भायलें आमकां चडशें दिसनाशिल्लें। आनीक भायलीं एक थोडेसो असो भाग दिसप आनी झाडां धांवतात, आमी एक वतात ते वतात, ही झाडां कित्याक खंय धांवतात असो एक प्रस्न पडटालो। आनी त्या वेळावेलें बालपण म्हणजे तेन्ना चड कळनाशिल्लें बी। आनीक तें खूब वेळ उशिरा पर्यंत आमकां तें कोडेंच सुटलें नाशिल्लें। त्या वेळार आमकां हात भायर काडपाक दिनात, तोंड भायर काडपाक दिनात। अशे वेळार तो क्लिनर जो आसा तो हातूंक दारां रावन भोंवता तें पळोवन कांय वेळार दिसतालें त्या काळाक क्लिनर जावप बरें। मागीर दिसतालें केन्ना तरी की कंडक्टर तो पयशे घेता पळय ताजें आकर्शण दिसपाक लागलें, तोय जावचो दिसप। जें जें कितें समजत गेलें तें जावचें अशें दिसपाक लागप।
तें भुरगेपणांतली खबर. पूण तातूंतल्यान मागीर शिक्षक जावचें अशें केन्ना दिसलें? आमचो काका जो आशिल्लो तो शिक्षक आशिल्लो आनी त्या वेळार म्हजे तकल्यांक आयिल्लें की शिक्षक जालें जाल्यार बरें अशें म्हणून. पूण शिक्षक जातलो जाल्यार पयलीं शिकचें पडटा आनी शिक्षणच घेवपाक आमकां खूब मारोमार म्हणजे आमची स्कुलां वतलो जाल्यार ते 2-3 सांकव क्रॉस करून व्हळ क्रॉस करून वचचें पडटालें. आनी तरी आसतना आमी तें शिक्षण घेतलें त्या काळांत आनीक बरे भशेन पास जाले आनीक टिचर मागीर जावपाचें अशें ठरलें आनीक मागीर टिचर ट्रेनींग करून टिचर जालोय बी हांव. पुणून म्हजे काका हो टिचर आशिल्ल्यान म्हाका तो विशय तकलें आयलो आनी म्हजो बाबाय बी टिचर आशिल्लो. परशुराम विद्यालय म्हणून एक पैंगीणी चलतालें आनी म्हाका तें सुरेश भाऊन म्हणजे तुमची बाबान तें सांगिल्लें की आपल्याक तो शिकयतालो म्हणून. म्हणटकीर म्हाकाय बी बरें दिसलें म्हजो बाबाय बी काकाय बी टिचर आनी म्हाकाय टिचर जावपाक मेळटा म्हणून मागीर टिचर जावपाचें जालें आनी हांव टिचर जालो. जवळ जवळ 50 वर्सां पयलींचो तो काळ आनी तेन्नाचे पैंगीण गांव काणकोण आयचे इतले इन्फ्रास्ट्रक्चर नदरेंतल्यान साधन सुविधांच्या नदरेंतल्यान तितलें विकसीत नाशिल्लें. बसींची येवत नाशिल्ली चड. अशा वेळाचेर म्हाका दिसता शिक्षका खातीर जें प्रशिक्षण हें आशिल्लें संस्था ती मडगांव आशिल्ली. हय हय तें गांवांतल्यान मागीर मडगांव येवन तो जो गांवांतल्यान शारांत येवपाचो आनी थंय रावन शिकपाचो आनी तें बी आर्थीक बरीची हें आसतना तो काळ कसो आशिल्लो? जेन्ना पळय टिचर ट्रेनिंगाक वचपाचें म्हण ठरलें तेन्ना पयली खेपेक घरांतल्यान भायर रावन शिकपाचें थारलें आनी तेन्ना एक भंय अशें जालें की मडगांव वचप मडगांव रावप बिराड करून आनी शिकप. आनीक त्या वेळार म्हजी एक बिराड म्हणून कितें एक ट्रंक आईन एक ट्रंक भरलें. ट्रंकां सगळें बिराडा सामान भरलें आनीक तरी तातूंत जागा आशिल्लो तें बिराड तें एकट्या तकलेचेर उबारलें. बस स्टॉपार व्हेलें. बस स्टॉपार मागीर हांव आनी भाऊ दोगी जाण तें ट्रंक बसीक घालून मागीर आमी मडगांव पर्यंत आयिल्ले आनीक थंय एक रूम एक खोली केली. त्या रुमार मागीर रावप. मागीर पयले खेपे आयुश्यांक पॅण्ट पयली खेपे घाल्या ती ड्रेसाची ती घालून वचप हातूंत आनीक त्या तो काळ म्हणजे सामको असो की कपड्याचो हाजो ताजो मारोमार. म्हणजे अशें जाल्लें की आमचो बापूय जेन्ना पळय तुरुंगांतल्यान सुटून आयलो तो तसोच गेलो. तेन्ना आमचें घर बीर पडलां आनी हें जाल्लें. त्यामुळे आमचें फुडलें तें भवितव्य सगळें अंधाराक आशिल्लें आनी अशे वेळार संघर्श करत करत आमकां शिकचें पडलें. आनीक आईन तें सगळें हें केलें आनी मडगांवाक जेन्ना येवन म्हजी सगळी वेवस्था जाली ताजे नंतर हांगा समाज सेवा संघाची ट्रेनींग कॉलेज आशिल्लें थंय आमचें ट्रेनींग बी जालें. फर्स्ट क्लासान पास जालो आनीक फुडली सगळी मागीर हें जालें. महेर भाऊच्या आत्तांच्या जापे भितर उल्लेख आयलो तांच्या आवयचो आनी तांच्या आवयचें योगदान तांच्या घडपां भितर. 50-55 वर्सां पयलींचो काळ तिचो घरकार समाज वावरां भितर आशिल्लोच ताजे बरोबर स्वातंत्र्य झुजां भितरय ताचें योगदान आशिल्लें आनी अशा वेळाचेर समर्थपणान तांच्या फाटल्यान घरकाराच्या फाटल्यान आपल्या 5-7 भावंडांक आमच्या भुरग्यांक घडोवप तांकां वाडोवप आनी ताजे बरोबरच परिवारांतल्या हेरय बी जांकां गरज आशिल्ली आर्थीक गरज आशिल्ली तांकांय बी ती आर्थीक चणचण आसतना सुद्दां तांचोय सांबाळ करप अशे तरेचें खूब व्हड काम त्या वेळार ह्या अस्तुरेन केल्लें आसा. आनीक तिचें जें योगदान आशिल्लें तें फक्त आपल्या भुरग्यां पुरतें नाशिल्लें जाल्यार गांवांतल्या सुद्दां हेरांक आधार करपाची तेजी सदांच तयारी आसताली आनी तशी तिचें याद आजय गांवांतले लोक काडटात. तांच्या जापे भितर भाऊ म्हणून जो उल्लेख आयलो ते डॉक्टर पांडुरंग फळदेसाय कला अकादमीचे मेंबर सेक्रेटरी म्हणून रिटायर जाल्ले. ते स्वता एक लोककलाकार लोकसंशोधक आनी तांचेंय खूब मोठें योगदान म्हाका दिसता तुमच्या एकूणच हातूंत भितर आसा तुमच्या घडपां भितर आसा. मरे भाऊ तुमी ट्रेनींग कोर्स केला हांगा शिक्षक म्हणून आनी मागीर हांव जाणा त्या प्रमाणे तुमी साकोर्डा गांवांत आनी साकोर्डा गांव तेन्ना असोच सामको गांवगिरो थंय तुमची पयली नियुक्ती जाली. तो अणभव कसो आशिल्लो? कितें जालें की जेन्ना पळय आमी ट्रेनींग बी करून तयार जालो त्या वेळार 1974 जुनाक आमचो रिजल्ट आयला. 1974 सॉरी हय 74 ऑलमोस्ट 50 वर्सां. हय हय. तेन्ना आमी इंदिरा गांधी तेन्ना हें आशिल्ली प्रायम मिनिस्टर. तिणे एक योजना काडिल्ली बेकारी हटाव म्हूण आनी जे अशे ट्रेंड टिचर आशिल्ले तांकां 150 रुपया पगाराचेर जॉयन जावपाक सांगिल्लें. तेन्ना आमी इंटरव्यूवाक गेले आनीक हांव थंय सिलेक्ट जालो. मागीर म्हाका ऑर्डर मेळ्ळी. मेळटरी म्हाकाय बरें दिसलें कित्याक म्हळ्यार
म्हजो बापूय बी टिचर आशिल्लो, काकाय टिचर आशिल्लो, म्हाकाय टिचर जावपाक मेळ्ळें, हें सगळें येवजून आयलें. आनी हांव सिलेक्ट करपाचें आतां खंयची तूं हें घेतलो, जागी घेतलो. तेन्ना ताणें म्हाका दाखयलें त्या काणकोणांतलो एकूय जागो म्हजो परिचयात नाशिल्लो. म्हणटकीर सांगें तालुक्यांत म्हजी भयण साकोर्डा म्हणटा त्या गांवांक लग्न करून दिल्ली, ती थंय अशी रावताली. म्हणजे थंय हांवें सिलेक्ट केलें तें बी कितें नवें साकोर्डा म्हणून. नवें म्हूण सिलेक्ट केलें. नवी दिल्ली, नवी मुंबई बी म्हाका खबर आसा. पळय जाल्यार तें म्हगेलें गणीत चुकलें आनी तें पोन्नें नवी न्हीद तें. आनी न्हंय क्रॉस करून आमकां स्कुलां वचचें पडटालें. तेन्ना न्हंय बी चलोवपाक, होडी चलोवपाक दुसरो मनीस नासतालो, स्वताच चलोवन वचप. म्हाका तें कळनाशिल्लें. पळयल्यार सोंपें दिसता, पूण हांव त्या होडी चलोवन वता आसतना एक खेप जोतीर सांपडलो. होडी सयत हांव व्हांवन गेलो. तांचे खंय तरी हांव झाडांक धरून ती होडी थंय बांदली आनी मागीर हांव थंयच्यान पार करून गेलो. अशी अनेक गांवांक कळ्ळें की होडी ना, होडी खंय गेली तर ना, देसाई गुरुजी ह्या बाजूच्यान गेल्लो, ताणें खंय दवरली ती पळयात. मागीर ती सोदून बी काडली आनीक तांकां ती होडी मेळ्ळी. पूण दिसता सोंपें होडी चलोवप म्हण तें त्या वेळार म्हाका कळ्ळें की कितलें कठीण. आनी त्या दिसा हांव व्हांवून वताय आशिल्लो होडयेसर. त्या होडये लागून हांव साल्वार जालो. आनी 2 वर्सां हांवें थंय तें हें बी केलें. आनी ताजे नंतर म्हजी ट्रान्सफर काणकोणा जाली. काणकोणाक एडा, हय, काणकोणाक एडा म्हणून गांव आसा खोतीगांव पंचायती भितर. आनी आजूय तो अर्थात आज खूब तो विकसीत जाल्लो आसा. पूण आमी जी गजाल उलयता ती जवळ जवळ 46-47 वर्सां पयलींची. ज्या गांवा भितर तेन्ना वाहन सोडात, म्हणजे सायकलीन सुद्दां वचप हें एक व्हड आव्हान आशिल्लें. अशे वेळा वयले आमी गजाली उलयतात. बरोबर. मग त्या येडा खोतीगांवांक म्हजी ट्रान्सफर जाली. थंय वचपा खातीर जी वाट आशिल्ली थंय आमी सायकलीन वताले. आनीक 2 न्हंयो क्रॉस करून आमकां वचचें पडटालें. हांव आनी नंदा सतरकर म्हजो दुसरो फ्रेंड टिचर, ते आमी कपडे बिपडे सगळे काडून त्या सायकली बांदून छातीभर उदकांतल्यान आमी वताले. कारण कमी उदकांतल्यान झोत चड मारता, व्हांवन वचपाची शक्यता चड आसता. आनी म्हूण आमी कोंडींतल्यान ज्या छातीभर उदकांतल्यान आमी क्रॉस जावन वताले. 2 न्हंय क्रॉस करताले, त्याच गांवां रावताले आनी त्याच गांवां शिकयताले. आनी बरेच म्हणजे 5 दिसांनी, म्हयन्यान बी आमी येवप बी. तो काळ म्हाका आतां याद जाता. ती धड बिल्डिंगय सारकी नाशिल्ली, भुरग्यांक बसपा बांकय नाशिल्ले, टिचरा बसपा एक खुर्ची खरी, टेबल म्हळ्यार 4 खुटी मारून अशी फळी घाल्ली अशें एक हें आशिल्लें टेबल. त्या परिस्थितीक आमी थंय दीस काडले, रावले. आनीक मुख्य म्हणजे कितें की तुका थंय रावतरी दिसान ती शाळा भुरग्यांची, रातीन प्रौढ साक्षरता वर्ग बत्ती पेटोवन. आनीक तूं जें कितें काम पळय जें आशिल्लें तें कोणा अर्ज बरोवपाक जाय जाल्यार बी मास्तरान बरोवप, कोणा झगडी जाल्यारय मास्तरान सोडोवप, कोण बरो ना जाल्यारय मास्तरान खंयची दोतोरागेर वचपा तें सांगप, किंवा अशी प्रकारची हें. म्हणजे तो मास्तर जो आशिल्लो तो केवळ शाळा मास्तर न्ही, तर तो गांवचोच मास्तर. सगळीं ताका येवपाक जाय आशिल्लें. आनी देवादयेन म्हाका तें येतालें. म्हाका इंजेक्शन करपाक शिकयलें. दोतोर विठ्ठल देसाय म्हणून तेन्ना हें आशिल्लो एक हेल्थ ऑफिसर. ताणें त्या गांवांक खंय हेल्थ सेंटर बीन ना म्हणटरीच म्हाका आपयिल्लो आनी म्हाका ट्रेनींग दिवन ताणें तयार केल्लो फस्ट एडा खातीर. आनी इंजेक्शन कशें दिवप, कितें दिवप तें सगळें शिकयिल्लें आनी बरोवन धाडटालो तो. त्या प्रमाणें हांव लोकांक इंजेक्शनांय करतालो, हेंय करतालो. म्हळ्यार मास्तरूय बी तो, क्लार्कय बी तो, एडवायजर बी तो, आदोगादूय तो आनी दोतोरूय तोच. अशा प्रकारच्या परिस्थितीक आमी काम केल्ल्यान त्या काळाक जरी म्हाका खूब वायट दिसतालें की रानां आमी पडल्यात आनी कितें, पूण ताचो म्हाका इतलो फायदो जालो आनी खूब स्कोप तुका काम करपाक अशें हें आशिल्लें. नंतरच्या काळांत एक हें आयिल्ली, एक योजना की कुटुंब नियोजन. आनी तो म्हाका प्रसंग याद जाता ह्या जाग्यार की कुटुंब नियोजनाची शिबीर घेताले वेगवेगळे कडेन. तेन्ना दोतोर अण्णान सांगलें की आमी खोतीगांवांक येडा एक हें करया. म्हणटरीच थंय आमकां केसी भरपूर मेळटल्यो, कारण थंयचे लोक कांय येवन हांगा ऑपरेशन बी करून वचनात, भुरगीं बंद जावपाची. आनी एक संजय गांधीन त्या वेळार हें काडिल्लें की प्रत्येक गव्हर्मेंट सर्वंटान एक तरी केस दिवपा जाय आनी तांकां आमी एक इन्क्रिमेंट दितले वगैरे कितें आमीश दाखयिल्लें. तें मागीर कितें जालें खबर ना. पूण म्हाकाय दिसलें की म्हजे नांवार 1-2-3 केसी तरी थंय तो हें जातल्यो अशें म्हणून. ताणें तो कॅम्प दवरलो एक दिसाचो. म्हाका विचारलें त्या दिसा आमी पिक्चर दाखोवया तांकां, कसलो पिक्चर घेवं. म्हणजे तांगे लोक संस्कृतीक रामायण महाभारत तांकां खबर आसात कांय कथा. म्हणल्यार आमी महाभारताचो पिक्चर घेवया. पिक्चर कशें दाखयतले तर जनरेटर, प्रोजेक्टर सगळें. तेन्ना लायट म्हणटा तो विशयच नाशिल्लो
कळ्ळें नाशिल्लो, कोणाक पळयलोच नाशिल्लो. म्हणटकीर आमी दिसभर थंय कॅम्प केलो. लोक कशेच ऑपरेशन करून घेवपाक तयार ना. शेवट एक खंय ऑपरेशन थिएटर म्हणजे म्हजी शाळा जी आसा त्या शाळेक धड जमिनी फ्लोरींग ना, ताका हें ना, सिमेंट काडिल्लो ना, कांय ना. अशे प्रकारची एक खोलयेक चादर लायली, खिडकेक दाराक एक बां काडून घालो, ऑपरेशन थिएटर तयार. म्हणटकीर कोणूच पेशंट मेळना. शेवट मागीर एक हांगचो नडकेचो भिस म्हणटात तो, ताका एक ताणें तयार केलो. खबरी सांगत सांगत ताका थंय व्हेलो आनी तो बोवाळ उडयतालो. अशी परिस्थितींत ताका ऑपरेशन करून तांणी सोडलो. तो मागीर बोवाळ वडयत गेल्लो तो म्हाका याद जाता. आनी आपल्याक हें केलो म्हणून कितें कितें म्हणत गेलो तो. आनी रातीन मागीर त्या दिसाक तो फिल्म मागीर रातीन पिक्चर दाखयलो. फिल्म दाखोवपाक यो जाल्यार लोक सगळे गांवकारां आंगणाक एक आंगणा भायल्या वाटेन एक माड आशिल्लो. त्या माडाक स्क्रीन बांदलो. म्हणजे लोक जे आयिल्ले ते चिमण्यो लाटण कितें कितें घेवन आयिल्ले त्यो सगळीं व्हरून ताणें त्या स्क्रिना मुळां दवरलें. अरे थंय कित्याक दवरतात? ना काळखां कितें दिसपाचें तें, मातशें उजवाड नाका दिसता जाल्यार अशें तांगें म्हणणें. मागीर ते जेवण खावन तयार जाले आनी ताणें पिक्चर सुरू केलो. आनीक जनरेटर स्टार्ट मारलो, बल्ब पेटलो, सगळे जाण खूश सामके. पयल्या खेपे पळयलें ताणें बल्ब बी. आनी मागीर पिक्चर सुरू जालो. तांकां सांगलें तें सगळीं काड, ते दिवे बिवे सगळीं काड. काळखां कितें दिसपाचें तें म्हणपाक लागले. जाल्यार मागीर पळय जाल्यार हांकां त्या स्क्रिनाचेर पिक्चर दिसपाक लागलो. हें कशें जालें म्हणटात तें तांकां कळना. कारण आयुश्यांत पयली खेपेक आनी काही लोकांनी शेवटचे खेपेक जाणटे लोकांनी पिक्चर थंय पळयला. आनी भोवतेक सगळ्या लोकांनी पयले खेपे पिक्चर 50 वर्सां पयलीं. हय नाटक बिटक पळयलां पूण पिक्चर असो पळयलो नाशिल्लो. त्या पिक्चरा पळयता आनी एक बोवाळ मारला त्या भिमाक हाका ताका फोर्स सामको. म्हणजे कबड्डीचो सामनो जाल्ल्या कसो करून बोवाळ उडयता त्या प्रमाणे ते सामकी फोर्स दिता. धर तेका, मार तेका, मिटी घाल अशें म्हणटा सगळे जाण. आनी खूश जाले. रातभर तांणी खबऱ्यांनी मास्तरां सोडनात हें कशें केली काय म्हण तुवें, कशें शक्य जालें तुका. सोड. दुसरे दिसा म्हाका स्कुलां वचपाचें म्हणटा हांव वचून न्हिदलो. सकाळ फुडें जर स्कुलां वत जाल्यार भुरगीं थोडे बेग चड. अरे हे भुरगीं खंय गेल्यात विचारत तेंपार राती शिलेम दाखय कडेन गेल्यात. म्हणटा हांव थंय गेलो. थंय वच जाल्यार ते भुरगे त्या आंगणा ज्या आंगणा भायले वटेन हें केलें थंय पत्रो बित्रो काडून कितें तरी सोदतात. सांगल्यार अतिशयोक्ती दिसतली वो कितें तरी घडोवन सामकी खरी गजाल म्हणून म्हाका सांगपा जाय की ते सोदतात. आनी ते जाणटेले म्हणटा हय तुमकां मेळपा आयलें ते ह्या बाजून मारील ते त्या रानांत गेले आनी त्या रानांत त्या बाजून मारील ते ह्या दोंगरार गेले. हांगा पडना कितें रे बाबा म्हणून जाल्यार सोदता हे बाण राती मारीत 2 पूण बाण सकयल पडिल्ले मेळटले अशें हें. हो विनोदात जरी भाग आसलो तरी तांची जी इनोसन्स ते लोक इतले हें आशिल्ले. मागीर हांवें त्या भुरग्यांक सुचलायलें आनी सांगलें अरे तशें जाल्यार फुडले खेपे पळोवया तें पयलीं काण दवरया, येया तुमी स्कुलांक अशें म्हणून सांगून आयलो. त्या दिसून तो मास्तर तांकां इतलो आवडीचो जालो की ह्या आनी मास्तराक सोडपाचें ना. सामकें कशें केली काय म्हण तुवें. आनी मागीर म्हजी थंयच्यान ट्रान्सफर जातरीच खरी हें म्हणजे लोक लागले फाटल्यान ट्रान्सफर जाली म्हणून म्हजी वचपा दिना म्हाका अशे प्रकारची हें. खूब बरी लोक तांची कल्चर, तांची संस्कृती, तांची अन्न संस्कृती, तांची लोकसंस्कृती, तांची एकत्र कुटुंब पद्दती जगपाची हें सगळें म्हाका लागींच्यान पळोवपाक मेळ्ळें. आनी फुडल्या आयुश्यांत म्हाका खूब उपयोग पडलें. तांचे बद्दल एक खूब म्हाका आपुलकी तयार जाली. बेजिकली हो जो फिल्माचो जो भाग सांगला तो त्या गांवचे लोकांचे जे इनोसन्स आशिल्ले ते सांगपाक आनी 50 वर्सां पयलींचो काळ बेजिकली ती परिस्थिती कशी आशिल्ली आनी तातूंतल्यान तो इनोसन्स जो मयूरभवन सांगला तो लोकांचो. आयज खोतीगांव खूब प्रगत जाला त्या मानान. आयचे जे नवे तरणाटे आसात ते राजकीय क्षेत्रां भितर, समाजीक क्षेत्रां भितर आनीक जिणेच्या वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रां भितर खूब मोठें नांव मेळयतात. आनी संघर्श आसून सुद्दां अजुनूय आसा, वेगळी वेगळी आव्हानां आसात त्या लोकां मुखार. पूण जाल्यारय आयची तरणी पिळगी ही सगळीं आव्हानां आपल्या भुजार पेलून समर्थपणान हेर वाठारांतल्या लोकांक इतलीच तांकीन मुखार सरता.
आनीक हें करता. पण ताजे फाटल्यान महेर भाऊ सारक्यान जें योगदान दिल्लें तेन्ना 40-50 वर्सां पयलीं ताजें डेफिनेटली आमी योगदान आमी ताजी तोखणाय करपाक जाय. आनी मागीर महेर भाऊ तुमी एडा सावन आमोण्यार पावले. आमोणे भागांक आयलो. आमोणे म्हणटात तो आयज आमचे सभापती माननीय सभापती रमेश बाब तवडकर जे आसात तांचो गांव. आनी तो गांव असोच एक आमी जे जर 40 वर्सां पयलींचो जर विचार केलो जाल्यार खूब मागाशिल्लो गांव. हय, त्या जाग्यार आमी सायकल सुद्दां वचपाक हें नाशिल्ली, वाट सारकी नाशिल्ली. अशा जाग्यार आमी श्रमदानान रस्तो तयार केलो, श्रमदानान एक स्टेज बांदली. तवडकार बी आमचे कडेन प्रायमरी बी शिकला, बरो आशिल्लो तो तेन्ना, शिकपाकय बरो आशिल्लो, हें आशिल्लो. तर सांगपाक अभिमान दिसता की आमचो स्टुडंट बी म्हणटा. आनी त्या गांवांक तेन्ना 2 गट पडिल्ले आशिल्ले आनी ते 2 गट एकठांय करपा खातीर म्हणून आमी इतली प्रयत्न थंय केले की थंय तांची स्टेज बांदली, नाटकां काडलीं, दोनूय ग्रुपांक एकठांय करून तांकां पार्ट दिवन नाटकां सादर करप आनी कितें करप हें सगळीं करता आनी आमकां थंयची लोककला जी आसा ती म्हाका सामकी, म्हणजे हांव ज्या गांवांक पैंगीणी जल्मलां, ज्या गांवांक आमचे न्हंयो बांयो कुळागरां दोंगर झरे अशे हातूंत आमची घुमट समेळ अशे प्रकारची लोकगीत घुमटाची नाद हें सगळें आमकां एक आमचे हातूंत भितर आशिल्लें. आनी आमचो बापूय बी तसो किर्तन करपी, भजन करपी, काल्यांक हरदासपण करपी, त्यामुळे तें रक्तांतल्यान आयिल्लें आनी तें आमी धरलें. आनी ह्या लोकां मदें आशिल्ली ती कला कशे पद्दतीन फुडें व्हरपाक मेळटली हाजो विचार जालो. आनी ती एडीट करून स्टेजीर परफॉर्म करपा सारकी हें करून तांकां नवीन आनी थोडे काही प्रकार शिकोवन मागीर आमी संपूर्ण गोंय, संपूर्ण भारतभर आनी आमचें भारताचे भायर रशिया, हाँगकाँग, कुवेट आनी लंडन अशे जाग्यार त्या लोकांक घेवन हें घुमट गळ्या घालून म्हाका वचपाचें भाग्य मेळ्ळें. आनीक त्यामुळे हांव म्हणटा की जिवनाक एक सार्थक ज्या गांवांत आमी जल्मले, जो संघर्श करून आमी जगले, जे अपमानीत जिवन सुद्दां भुरगेपणाक आमी हें केलें, तो सगळं हें विसरून आमकां एक उच्च हातूंत वचपाक मेळ्ळें. आमचो मान सन्मान जालो, आमचे बरोबर इतर लोककलाकारांचो मान सन्मान जालो, कलेचो मान जालो, म्हणटकीर आमकां समाधान. खरेंच महेर भाऊ की ज्या काळाचेर पैंगीण आसत किंवा आमोणे वाठार खेरीतपणान ज्या वाठारांतल्या लोकांक पणजे म्हणल्यार सुद्दां पळोवप हें एक मोठें दिव्य आशिल्लें, अशा वेळाचेर तुमी त्या लोकांक पुराय गोंयभर तर व्हेलेच वेगळ्या वेगळ्या वाठारांनी लोककलेच्या माध्यमांतल्यान. संपूर्ण भारतभर तुमी गोंयची लोककला आनी खेरीतपणान त्या वाठारांतली लोककला त्या लोकांक घेवन पेश केली. आनी ताजे भायर तुमी उल्लेख केला त्या प्रमाणे संवसारांतल्या 4-5 राष्ट्रांनी तरी त्या लोकांक वयलें. म्हाका दिसता त्या लोकांच्या आयुश्याचें चीज जालें, जशें तुमी म्हणलें तुमचें लायफ भांगराळें जालें, ताजे परस व्हड चीज तांकांय दिशिल्लें आसतलें की जालें म्हणून. निश्चित. म्हणटकीर म्हाका दिसता की जर ह्या लोककले कडेन आयची भुरग्यांक सुद्दां म्हाका सांगचें अशें दिसता की लोककले कडेन जर तुमी अशे पद्दतीन जर प्रामाणीक रावशात आमच्या पारंपारीक लोककले कडेन जाल्यार खूब मोठें हें जातलें, तुमकांय बी मोठेपण मेळटलें आनी आमची कलाय बी फुडें वचपाक जगपाक बरें जातलें. ह्या गांवांनी गांवगिऱ्या वाठारांनी शिकयले उपरांत तुमी तुमच्या रिटायरमेंटाच्या निमाणे कडेन मास्तीमळ म्हणून जो वाठार आसा काणकोणा पुलीस स्टेशनाच्या फाटल्यान बी ITI बी आसा थंयच्या मुळावे शाळेंत तुमी शिकयलो निमाणचो थोडो काळ. थंयचो अणभव म्हजे कोतान वेगळो आशिल्लो, कारण कंपॅरेटिवली मातशी अर्बनायज्ड वाठार आशिल्लो. सारकें. म्हजे 42 वर्सांच्या शिक्षकी हातूंत भोवतेक काळ जो आसा तो ग्रामीण भागांकच हांवें काडलो आनी शेवटची एक 15-17 वर्सां ही म्हाका मास्तीमळार म्हणजे जी नगरपालिकेची एरिये भितर जी शाळा आशिल्ली तातूंत म्हाका काडपाक मेळ्ळें. आनीक थंय म्हाका खूब बरी सांगपा सारके अनेक अनुभव आयले. म्हाका चॅलेंजींग स्टुडंट आयले, म्हळ्यार कितें जे मेंटली म्हळ्यार जांकां स्पेशल भुरगीं म्हणटात अशे प्रकारचे भुरगे आयले. आनी त्यामुळे आमकां तांकां हें करचें पडलें, चॅलेंज स्विकारची पडली. आनी तातूंतल्यान म्हाका दिसलें की आमकां एक स्पेशल भुरग्यां खातीर एक शाळा करपा जाय काणकोणाक. आनी ती मागीर करपा खातीर सर्वे केलप जालें. मागीर तशी गव्हर्मेंटा कडेन वचप जालें, लोकविश्वास प्रतिश्ठान ह्या संस्थे कडेन वचप जालें आनी काणकोणाक आज आमी एक स्पेशल स्कूल सुरू केलां. ताका 13 वर्सां पूर्ण जाल्यांत
आणि तुमी बी त्या वेळार आमचे बरोबर एडवायजरी कमिटीचेर आशिल्ले, तुमी तातूंत सहभागी आसा त्या कामाक. आणि आमची काणकोणची लोकल कमिटी आज तें स्कूल चलयता आनीक लोकविश्वास प्रतिश्ठानाचे मार्फत तें चलता. म्हणजे सांगपाक खूब बरें दिसता. एका शिक्षका कडेन कितली लागणूक आसपाक जाय, समाजीक लागणूक, हाची एक देख म्हणल्यार शिकयताले थंय अशे तरेचे डिजेबल्ड भुरगे, म्हणजे जांकां आमी स्पेशल भुरगे म्हणटात, खाशेल्या क्षमतायेचे भुरगे, ते तांकां अशे तांच्या वर्गांत आशिल्ले. तांच्या हातूंतल्यान गरजांतल्यान तांणी फुडें सरून आयज काणकोणाक जी लोकविश्वास प्रतिश्ठानाची जी शाळा आसा ताजे खऱ्या अर्थान संस्थापक हे महेंद्र भाऊ आसात. आनीक अभिमान दिसता महेंद्र भाऊ तो उल्लेख करपाक म्हाका की आज तांची धूव अदिती ही त्या शाळेची प्रमुख आसा. आनीक MA केली उपरांत खासा मुंबय सारक्या शारांत गोंयकार चली एकटी रावन ताणें तें खाशेल्या क्षमतायेच्या भुरग्यां खातीरचें BEd केलें. आनीक बाकीच्या व्हडल्या व्हडल्या कॉलेजींनी सुद्दां घडये नोकरी मेळूं येताली शिक्षकाची, ती सोडून ती ह्या भुरग्यां खातीर आयज तळमळीन वावुरता आनी गोंयांतली एक आदर्श शिक्षिका म्हणून तिजी ल्हान पिरायेचेरच वळख जाल्ली आसा. महेंद्र भाऊ, आमचे कडेन वेळ कमी आसा, खरें म्हळ्यार तुमचे कडेनच्यान कितल्योश्योच गजाली जाणून घेवपाचे आहात, पूण वेळ कमी आशिल्ल्यान आमकां रावचें पडटा. ह्या निमाणे कडेन एक आयच्या शिक्षकां खातीर एक संदेश तुमी दिवचो. म्हणजे इतलेंच म्हणणें की जें काम तुवें स्विकारिल्लें आसा किंवा तुज्या वाट्याक जें काम आयिल्लें आसा तें प्रामाणीकपणे आनी मन लावन जर तूं करशीत जाल्यार तुका यश हें फाटल्यान येत रावता, तुका हमखास यश आसता. आनीक समाधान फाटल्यान तुवें धांवचे पेक्षा, सुखा फाटल्यान तुवें धांवचे पेक्षा आपलें जें मेळ्ळां तें पर्याप्त आसा, इतलेंच आपल्याक मेळपाचें, हातूंत समाधान मानून घेतलो जर जायत जाल्यार तूं खरो जिवनाक सुखी जातलो अशें म्हाका दिसता. महेंद्र भाऊ, तुमकां हांवें सुरवातेकूच उल्लेख केला त्या प्रमाणे राज्य शिक्षक पुरस्कार मेळ्ळा, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मेळ्ळा, राज्य सोशल वर्कर पुरस्कार मेळ्ळा, राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार मेळ्ळा आनी कितलेशाच संस्थांनी तुमचो भोवमान केला. पूण लोकप्रियतेच्या नदरेंतल्यान तुमकां जो पुरस्कार मेळ्ळा तो हांव चड म्हत्वाचो मानता. आनी तुमची लोकप्रियता आनी तुमचो वावर असोच अखंड चालू उरूं, तुमकां बरें आयुश्य आनी आरोग्य मेळो अशें मागता. तुमी आमच्या ह्या भागां भितर आमचे कडेन उलोवपाक आयले, भासाभास केली आनी एकूणच एक आदर्श अशे तरेचें जें जिवीत आसा 60-70 वर्सांचें तें आमच्या आयकुप्या मुखार पळोवप्या मुखार तुमी दवरलें. तुमकां चड आनीक चड देव बरें करूं. नमस्कार.